सुवातेर हांव सांगूंक सोदतां हो जो ब्रीज बांदला बरो जालो. आतां तेजे सायडीन तेणी गटर स्टार्ट केला. काल आमची मिटींग जाली तिनूय सोसायटीची. मंथली मिटींग आसता, म्हयन्याची एक मिटींग आसता. ती सगळी मिटींग जाली आमची काल तिनूय सोसायटीची. आनी काल आमी डिसिजन घेयलोलें की हो जो गटर आहा गटर बांदचे पयलीं हेणी चिंतोंक ना बाबा सकयल दर्या देगेर फिशरमॅन काम कोत्ताय आनी फिशरमॅन ते नुस्तें आहा तें घेवन वयर येवपा पडटा. आयज जरी तर हो इतलो हायटीचो गटर बांदलो जाल्यार नुस्तें आमी वयर कशें हाडपाचें. सो आमी काल कॉन्ट्रॅक्टराक मेळोन आयज आपयलोलो आनी सकाळीं फुडें तोय कॉन्ट्रॅक्टर येयलो, जो पळय इंजिनियर आहा तो येयलो आनी ताका आमी बरे भाशेन एक्सप्लेन करून सांगलें बाबा हो जो पळय तुजो गटर बांदता आमकां नो प्रॉब्लम, बरो आहा तुजो, पूण हो जो गटर तुवें इतलो हायटीन बांदला. आमची बॉक्सां आसताय 70-80 किलांची बॉक्सां आसताय. ती 100 ते 200 मिटरांचेर सावन दोरयान सावन वयर रस्त्यार हाडूंक पडटा. आयज जरी तर तो इतलो हायटीचो गटर बांदलो जाल्यार तें बॉक्स आमी कशें हाडपाचें. इतलो आमी ताका रिक्वेस्ट केला, जो पळय तुवें गटर बांदला बरो बांदला ना न्हू, पण आमकां मातशी वाट सोड तें बॉक्स जावं पांडेन तें नुस्तें कितें पडटा तें आमकां वयर हाडपाक. आनी हेजेर आयज जो पळय तो कॉन्ट्रॅक्टर येयलोलो तेणें आमकां आतां एग्री जावन गेलो तो की तुमगेलें कितें डिमांड आहाय तें करून दिता म्हणून. 10 to 20 पळय आसा तेंच्यांनी स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज बांदला. आतां तो स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज जो आसा 1.5 मिटराचो हायट आनी तेजो वीथ आसा 1 मिटर मायस. आतां हो पळय स्टॉर्म वॉटर पळय आसा इतलो क्लोज टू द बीच बांदला. फर्स्ट हार्डली 50 मिटर्स टू द हायटाईड लायन. आतां इतलो हायटीचो जेन्ना पळय बांदता कॉन्ट्रॅक्टरान नाल्यार PWD डिपार्टमेंटान पळोवंक जाय की फिशरमॅन हिंगा काम करता म्हणून. बीच ही फिशरमॅनाची बीच. आतां आमी वेदर दीस स्टॉर्म वॉटर हे CRZ परमिशन आमकां कांय खबर ना. सो आमी कंप्लेन दिला कलेक्टर, CRZ, पोल्युशन बोर्डाक आनी PWD डिपार्टमेंटाक की आमकां ही जी एक्सेस पळय ब्लॉक केला ही ओपन करची. आतां सद्याक कॉन्ट्रॅक्टर येयला सायटीर आनी तेणें म्हणलां की आमी 6 जाग्याचेर हे पळय गटर पळय बांदलां आमकां तुमकां ओपनिंग दितलें म्हणून 2-2 मिटराचें. सो वी आर वेटिंग. कित्याक नॉयज पोल्युशनूय आसा. आयज रातचें पळय हे नॉयज पोल्युशन करता. दीस एबाव परमिशनेबल लिमीट कित्याक रेजिडेन्शियल एरिया आसा, पूण कॉन्ट्रॅक्टर मात लोकांचें चिंतना. सो आमी मागता PWD डिपार्टमेंट ताबडतोब एक्शन घेवचें आनी आमची जी एक्सेस ट्रेडिशनल एक्सेस फिशरमॅनाची आनी गांवच्या लोकांची जी ब्लॉक केल्या ती ताबडतोब ओपन करची. Local problem over here due to the fishermen. They are landing their canoes over here and they have to bring the fish over here. So we have identified some 6 spots wherein they can bring the boxes laden with fish, and due to that we have to put some soil and make a ramp for them as an access. So wherever it is possible I will put the slab and the work will be continued.